आयतार 19 मायाची 2024 पवित्र आत्म्याची दोबाजीक परब मुखेल वोळ ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. नियाळाक आदार. एक देव संदेशकान्नीन भुरग्यांक विदराची 2 कोपां दाखयलीं आनी एका कोपांत निवळ उदक घातलें, जाल्यार दुसऱ्यांत मेडें उदक घातलें. तुमी खंयच्या कोपांतलें पियेतलीं काय म्हूण विचारलें तेन्ना सगल्या भुरग्यांनी तें निवळ उदक आसलोल्या कोपाशी आपलें बोट दाखयलें. आमकां कोणाकूच मेडसाण बरी दिसना. तेच भाशेन आमच्या ओत्मीक जिवितांतूय अपवित्रपण आसूंक जायना. पवित्र आत्म्याच्या येण्या दिसा पवित्र सभा जल्माक आयली. पवित्र सभेचो एक गूण म्हणल्यार ती पवित्र. पवित्र आत्मो तिचे सभेन रावता आनी तिका आनी तिच्या फुडाऱ्यांक जेजून हाडलोली बरी खबर सांबाळूंक आनी ती दुसऱ्यांक शिकोवंक, ती सगल्यांक शिपडावंक आदार दिता. तो तिचे सभेन रावता देखून तो तिका आपले पवित्रतायेंत बोत्ता. ह्या खातीर आमच्यांत जियेतलो पवित्र आत्मो आमी कितेंय वायट कोत्ता तेन्ना तें सोडून दिवंक आमकां भितरल्या भितर उस्कायता. हें पवित्रपण आमकां जोडून घेवंक जेजून आपलें रोगत वारयलें आनी आपूण जिवन जातोच पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत घातलो आमी सपूर्णायेन ताचे भाशेन पवित्र जावंक. ह्याच खातीर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान विणें कोणाच्यान जेजू सोमी अशें उच्चारूंक जायना. म्हजो थाराव. पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या देण्या वरवीं म्हजें जिवीत पवित्रपणान जियोंक वावुरतलो.